सन्निधानालय अनुमति घेऊन आयच्या सभा कार्यक्रम प्रारंभ करचे पुढे वैदिकाने येऊन प्रार्थना करू का म्हणून निमगून घेत. हरि ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्व वैदिकाने येऊन सन्निधानालयाचे दक्षिण घेऊ का. सन्निधानालय मागून घेता आमगेल पादपूजा स्वीकार करू का.
परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला पवित्र वृंदावनांक शिरसाष्टांग वंदन करून परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक आमक दिलेलं तसल्या सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला पवित्र वृंदावनांक शिरसाष्टांग वंदन करून हांगा उपस्थित आशिल्ले सन्निधान संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला पवित्र चरणारी सगळे समाज शिरसाष्टांग वंदन करून शरण येवन सन्निधानालागी प्रार्थना करून घेता. परमपूज्य सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला पवित्र पुण्य दिवसाजी असले हे पुण्य दिवसांतू सन्निधानाले हांगा उपस्थितीरी स्वाम्याला गुणगान करचें, स्वाम्याला पुण्यतिथी आराधन करता तसले सौभाग्य सगळे समाजाक अनुग्रह केलें तसले तुमगेल चरणांक सगळे समाज शरण येवन मागून घेता. सगळे समाजाक सन्निधानान अनुग्रह कोरका आमकां सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला अनुग्रहाक सुधींद्र स्वाम्याला अनुग्रहाक तशींची संयमेंद्र स्वाम्याला अनुग्रहा पात्र देवत तसल भाग्य दिवका म्हण मागून घेता. तशींची हांगा मुखावेले सन्निधानाला अनुग्रहाक आकांक्ष जावन आमी पुराय आसाची. देवाकय स्वाम्याकय सर्व स्वाम्याकय भक्तीन वंदन करून स्वाम्यान अर्पण केलेले ते कारणान दोन उतर सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याले गुणगान करूक मागून घेता. आजी व्हड श्रेष्ठ दीस सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्यान मुक्त जावन न्हू 74 वर्ष जाल्या. सुधींद्र स्वाम्यान पिठेरे मुखालवेल वर्सा ताजो अमृतोत्सव सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याने जनन गोश्रीपुरांतू शुक्रारा दुर्मुखी नाम संवत्सर फाल्गुन बहुळ नवमी पूर्वाषाढ नक्षत्र मार्च 24 1897 जन्म स्वाम्यालो सुभप्रभू आणि कावेरी वत्सगोत्राची तांगेल पूर्वाश्रमा बापूस गेल्या स्वाम्या मस्त सन आसतनाची तांगेल हांव सुसरली तशें स्वामी तांगेल आवसूल बापूस थंय वाडून आयिल्ले. तांगेल आवसूल बापूस म्हळ्यार कोची वेंकटपतील प्रधान अर्चका कुटुंब. तशें न्हू स्वाम्याक नित्य भोजन आशिल्लें वेंकटपतीलो निवेद सान सुकून. आज जाल्यार नित्य वृंदावनांतू वेंकटपतीलोच निवेद स्वाम्याक समर्पण करचें. स्वामी 15 वर्सार संन्यासाश्रम जालो. ट्रिचनापल्ली कावेरी न्हंयच तिरार तेच चिके मुखार गेल्यार कुंभकोणम साक्षात काशी मठा यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्या दीक्ष दिलेले विजयेंद्र स्वाम्यान वृंदावन आशिल्लें. तशें आशिल्लें ते पवित्र कावेरी तिरारी चातुर्मासांतूंच श्रवण बहुळ चतुर्थीक ऑगस्ट 31, 1912 वर्देन स्वाम्यांनी श्रीनिवास प्रभू म्हणून वठूक संन्यास दीक्ष दिवन सुकृतेंद्र तीर्थ म्हूण नामकरण केले. सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी सुकृता भंडार
सगळेच समाजाक देशाक सुकृत वांटून दिवच्याकच आयिल्ले सुकृदेन स्वामी. येते नव्वांचे एक विवरण लगेन सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी एक भागवत प्रवचनात केल्या. स्वामी सांगताले कृती म्हणून एक शब्द भागवता येता. कृती म्हळ्यार चांगपण मात्र करचे, दैवीक मात्र करचे, वाईटपण करूक असमर्थ तांच्यान जायनात कृतीच्या. कृती म्हळ्यार सक्तांचेर प्रीती पावचे, तशी सक्तांचेर प्रीती पावता देखून देव तशेशिल्ल्याचेर प्रीती पावता. कृती तूं सुकृती म्हळ्यार तातूं श्रेष्ठ आशिल्ले म्हूण मात्र न्हय, सुकृतींद्र तशें आशिल्ल्यान देव इंद्र तशें आशिल्ले आमगेले सुकृदेन तीर्थ स्वामी. तशी पवित्र नांव तांगेलें. तांणी तांगेन सौभाग्य कसन म्हळ्यार आश्रम जाल्लेलेच दिसा व्यास रघुपतीक पुजन केल्या सुकृदेन स्वाम्यांनी. वरदेन स्वाम्याक मस्त अस्वस्थ आशिल्ले देखून सुकृदेन स्वामीन ते दुसच आश्रम जाल्लेलेच ते वेळेर पुजन केल्या. आमगेल विवरा आनी खंयचे परंपरेंत यतीत हे असन सौभाग्य आशिल्लें की ना की आमकां कळ्ळां. जे सुकृदेन स्वाम्याक आश्रम जाल्लेले वेळेर व्यास रघुपती महापुजन केलें. सांगू गेल्या मस्त असं सुकृदेन स्वाम्यांनी विद्याभ्यासाक कोची वचे वेळेरी वरदेन स्वामी स्टेशनांत रेल्वे स्टेशनांत तांकां यात्रा करूं गेलेले. स्वाम्यान तोंड चिके शासान प्राय 15 वर्सां तितलेंच चिके मोव आशिल्लें तोंड, मनांत चिके भय की दुख्ख की आशिल्लें. स्वाम्याल एक निमगूक मस्त धैर्य ना आशिल्लें. बळेल बरी सुदेन स्वाम्यान सांगून ऐकिल्लें. ह्या वरदेन स्वाम्यांनी तांकां समाधान केली, तांकां संदेश दिलो. तें कसन म्हळ्यार आमी तुमकां देव दिला, देवा पुजन करया भक्तीन श्रद्धेन, तो सगळं करता. ह्योच संदेश सुकृदेन स्वाम्यांनी सुधींद्र स्वाम्याक जाल्यार दिला. तो संदेश आरीची सगळेंच तेच श्रद्धेन भक्तीन विश्वासान सुकृदेन स्वाम्यान तांगेन सगळें जीवन केलें. अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हूण परमात्मान गीतेन सांगिल्ल्या. सुकृदेन स्वाम्यान जीवन ताका उदाहरण. तांगेल कसले सर्वत्र देवाचेर इसोन, देवाचेर प्रिती कोन, देवाचेर विश्वास कोन, भक्तीन श्रद्धेन पूजन करून ते महातपस्वी. तांगेल मंत्रशक्ती, तांगेल तपोबल अखंड. स्वाम्यांनी प्रवचनां सांगिल्लें पयल्याक दिसा कोणाकी मात्ते सौखी नातिल्ल्याकय सुखदेन तीर्थ स्वाम्याने जप कोण तर्पण केलें उदकान ताका सम जालें, सौख्य जालें. तशें सांगू मस्त आसा सुखदेन स्वाम्याने 1944 सुदीन स्वाम्याक आश्रम जालो. तेंच्यान सुदीन स्वामी 1 डिसेंबरांत मुल्की सुकून बँगलोराक विद्याभ्यास आयले. त्यावेळी सुदीन स्वाम्यान सुखदेन स्वाम्याक एक निमगून घेतना एक फोटो. ते फोटो आज जाल्यार कोची स्वाम्याल बंगलवार स्वाम्याल रूम आसा. आनीक सुखदेन स्वाम्यान सुदीन स्वाम्याक दिल्लो देव आतां त्या सिंहासनारी खालच्या मेटार उजव्यान आसा एक प्रभावळेन तूं रामू कृष्ण व्यासू. तोच व्यासूत यादवेन तीर्थ स्वाम्याक सुरेंद्र स्वाम्यान दिल्लो मोठो संस्थान स्थापन जालेलें. स्वाम्यान केन्नाय सांगूचें आशिल्लें आमकां कसन म्हूण जालें ना गुरूल दयेन आमी कसन मना दिसन की स्वाम्यान उडगास केल्या स्वामी केन्नाय दिताले. ते 1944 मात्र न्हय 70 वर्स उपरांत म्हाका ते उडगास आसा. 2013 कोंचार दवर न्हय स्वाम्यान तें सांगिल्लें. आजी दिताय आमकां स्वामी धवळ दिल्लेले आजी दिताय अशी उडगास केल्या पुरो. आनीक सुदीन स्वाम्याक सुकृदेन स्वामी म्हूण ते शब्द ऐकल्यार हेची आनंद
तसलें केल्यार ते संतोशान उरलो आमचे गुरूने आनी तावळी सांगीन स्वाम्याने आमगेलो संबंदू इंग्लिशान सांगितले युनीक अशें आशिल्ले ते गुरू शिष्य संबंद रामनवमी दिसा 1949 तूं पुजा करचे वेळार अलंकार करचे वेळार सुखदीन स्वाम्याक मस्त अनारोग्य जाल्ले वेदव्यासाक व्यास रघुपती पूजन तांणी केलें ते दुसच अंतिम जग रामनवमी दिसा अर्पळ आशिल्ले थंगसून कोचे येयले तेच वैशाखांत वैशाख पुनवेक तांकां पादपूजन केल्या संस्थाना स्टाफान पादपूज केल्या शिष्य स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान तीच वडकची पादपूजा सुखदेव स्वाम्याक मागीर मस्त असं राती उठ्ठान सुधीन स्वामी सांगताले स्वामी अशें केल्यार सुधीन स्वामी जागी जातले कसन की जाय वोट स्वाम्याक तशें तूं श्रद्धा आशिल्ली तशी आशिल्ली वेळ एक दिसा पोंत उपनिशदांतूल काणी सांगता म्हूण केन उपनिशदांतूल काणी ऐकली सुखदेव स्वाम्यान गुरुपौर्णिमा दिसू आयतार जुलय 10th 1949 स्वाम्यान तें सुखदेव स्वाम्यान नित्य सगळं करत आशिल्ले त्या स्वाम्यांनी सुधीन स्वाम्यान व्यास रघुपती पूजन करचे वेळार सुखदेव स्वामी मंगळवारी तांगे नाम कोरून सगळी पुजा म्हणटाली लागी अवधान आसतलो मागीर स्वाम्यांनी तांकां हस्तोदक दी म्हणून मंगळवार व्हरून स्वाम्यान सुखदेव स्वाम्यान भिक्षा करचे वेळार सुधीन स्वाम्यांनी सुंदरकांड पठण करप अशें ते यथीन भिक्षा करचे वेळार सुंदरकांड पारायण केल्यार मस्त श्रेष्ठ म्हूण स्वामी सांगताले गुरुपौर्णिमा दिसू ते सुधीन स्वाम्या कारण तांणी तीर्थ घेतना तिळो करयला जे तांच्यान जायना देखून न्हय मागीर थंग आशिल्ल्या सकटांक व्हड स्वाम्यांनी तीर्थ प्रसाद दिला राती सुधीन स्वामी वेंकटपती मंगळारती गेलेले तांकां पळोवन हाडले व्हड स्वामी अपेत असे म्हणून तांगेल्या स्वामी महाप्रयाणा तयार जावन आशिल्ले बरी असे नवे वस्त्र न्हेसले आई माथ्यांनी मंदिन्या नवें घालून आनंदार असे जाल्यार सुधीन स्वाम्याक तशें ते वेळ पावलो म्हूण कांय दिसनी काही कोणाकय दिसून ना स्वाम्याक एक सांगीन की आमकां एक बेसे आई नीट को स्वाम्यान बेसेल भुशण दवरून डॉक्टर्सान सांगलें की नाका अशी पोणू आसूच सांग सुधीन स्वामी भायरच्या रुमाक गेले मुळकी नरसिंह भोटू सुधीन स्वाम्याल प्रचारक आशिल्लो तो सुखदेव स्वाम्याल पाया म्हणा आशिल्लो खंय एक उणें घट जेमच्या एक गवज जावन न्हू वायस तुदी शूर केली स्वाम्याक कळ्ळें तवळी मलगट गुरू मुक्त जाल्ले म्हूण स्वाम्यांनी प्रणाम नमस्कार घालो तवळी पुनव आशिल्लो पाडो जाल्यार गुरुपौर्णिमा दिसूची राती एक 11:30 पावणी 12 म्हणटालो स्वामी तो वेळ तशी ते पवित्र दिसा सुखदेव स्वामी मुक्त जाल्ले तोच दीस आजी पुण्यतिथी आराधना जे तांकां तें कसं क्यास दीर्घदृश्टी आशिल्ली म्हळ्यार गुरुपौर्णिमा दिसू व्यास पौर्णिमेक चातुर्मासात दिसूचे जे तांणी फुडेंच सुधीन स्वाम्याक सांगलें हे वर्सा व्यास पौर्णिमे बेसूं नाका पंचमी बेसूया तशें जावन ते मागीर आतां पंचमीक बेसूच म्हणून मुखार सून तशी आयली हे दीस वृंदावन जाल्ले 1951 मे 18 शुक्रार वैशाख शुद्ध द्वादशीक सुखदेव स्वाम्याल वृंदावना प्रतिश्ठा जाली ती वृंदावना मोहीम कसन म्हळ्यार वेंकटपती परिवार देवां पशी लागींच आसा स्वाम्यान वृंदावन मात्र न्हय ते मस्त काळांक यज्ञ कुंड आशिल्लें देवाने रथोत्सवाकय महोत्सवाकय विष्णू महायाग जमचे स्थान ते स्वाम्यान सांगून वची दक्षिणा भागार साकून उत्तरा भागा फुडें वर्सा परतिल्लें तशें आशिल्लें ते
पवित्र स्थानांत सुखदीन स्वामी वृंदावन सुखदीन स्वामी मात्र तांगेल जन्मस्थान कोची वृंदावन कोची तांगेल प्रथम चातुर्मास 1939 कोची तांगेल अंतिम चातुर्मास 1948 कोची ते वृंदावनातू पांय पण स्वाम्याल अनुग्रह घेतल्याय जावन कसले ना नित्यात आम सांगेल बरी व्यंकटपती निवेदोची स्वाम्याकय समर्पण करचे तशें ते महातपस्वी सुखदेंद्र तीर्थ स्वामी काशी मठे परंपरेचे 19 स्वामी तांगेल अनुग्रह आमचेर केन्नाय असो म्हूण प्रार्थना करून स्वाम्यान सांगिल्लें कृती म्हळें आमकां सगळें तेजे आमचे वरी उणें पुणें सौभाग्य देवो अनुग्रह असो आमी केल्यान कसलेंचे अडवण आसल्यार स्वाम्यांनी देवानी श्रम करून हांव उलयलें तेंचे अडवण आसल्यार माफ करून म्हूण मागून घेवन ही 2 उतर समर्पण करता सद्गुरू श्रीमद सुखदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद दितात यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरु कशी की देवाचेरी भक्ती आसा की तशीची गुरुचेर आसूं का उपनिषद कित्या मुकुंद भक्ते हरिभक्ति जाये गुरु भक्ति जाये मुकुंदा चेरी शुर्वे भक्ति जाम काजल शुर्वे जाम काजल गुरुली इत्या देवान हात हरोरुष्टे गुरुस्त्रादा गुरोरुष्टे न कश्चन देवान हात सोडलारी देवान गुरून हात धरला सर्वे जाता गुरून हात सोडल्यार खंयच्यो देव हात धरतरे तशी आज स्वाम्याल पुण्यतिथी स्वाम्याल सेवा करका जाल्यार न्हय आमगेर कर्तव्य तशी आज सुकृतेन स्वाम्याली पुण्यतिथी दिसाक तांगेल गुणगान करका जाल्यार न्हय ती एक सेवाच आमगेले शिष्यांगेले कर्तव्य म्हूण सांगता शास्त्र स्वाम्याने नाम कसं नाही सांगीन सुकृत कृत म्हणून सांगेल शब्दावर डुक्रुंज करणे म्हणून एक धातू कोरचे कोरची मिंगल्यार पुरा आमी करतात शोभन करचे चांग करचे चांग करचे स्वाम्यान नव्वंज केदनाय सुकृत केदनाय चांग मात्र करचे खंय स्वाम्यान कोणाकच वायट लेखचे ना खंय चांग करची मिंगल्यार कशी जाता पा आमी करनाय आता एकल्यान चांग करचे दुसऱ्याक वायट दिसता ना जाल्यार ताका दुसऱ्या पुरा जाणांक वायट दिसता जाल्यार ताका ते चांग दिसता कसली अभ्यास असेल मनीस ताका ते चांग जाता वरलेले आंबोरा ते चांग नाही ताजे ओरतूय ते खंयची की शास्त्रा विरुद्ध नतिल्ले पापाक कारणीभूत जाम नतिल्ले सर्वांक बरेपण जाम गाजले ने सर्वांक बरेपणा कारणी व्हरचे तेंका चांग अर्थात कोणाकच दुःख जाम नतिल्ले शास्त्र संमती असेल विषयू ताका सुकृत सांगता ती घरांक कसले वायट जाल्यार रे सुकृत क्षयम सुकृत क्षय जाला
इतिया वाईट जाल्या वाईट करत असत मला रे पापा कारणीभूत जमचे करतस जाल्या थई तवल मात्र सुकृत क्षय सुकृत वृद्धी जमचे चांग जमचे पुण्या काम जमचे देवाल काम करचे धर्मा काम करचे ते सगळं केदनाय सुकृता भाग्य केदनाई भाग्या कारणीभूत जाल्याने चांगपणा कारणीभूत जाल्याने तशीची सुगुरुदेन स्वाम्यांनी आमगेल वरदेन स्वाम्यान दिलेन एक भाग्य इत्या वरदेन स्वाम्यान मस्त स्वाम्याक दान दिमची मिगल्यार भारी प्रीती कई दान करचे मिगल्यार प्रीती कई शत्रूने निमगिल्यारी शत्रू मिगल्यारी स्वाम्याल वेरी केस केल्या एक मनीष केस केले नी का मठाचे विषयान तागेल चूक इथं तांता गेल जाण करू गेलो तो बोनेन स्वाम्याला काला दुखू जाले केस केले विषय पडलेल्यार सानी एक विषय कसं नाही म्हणल्या पुण्यावजना दुड्डू गेलो मठ अंदुकून देनी येंद केस स्वाम्याल वेर मठ आरबुनस मठ आश्रयास इतकी काम जाले ना माडा काम इतकी जाले ना त्या कामा खातीर ताका पुण्यावजन गेले विषय चर्चे स्वाम्या वेर केस जाले केस जातस तगेली बड मामतो तगेल दुड्डू ना केस चलचा स्वाम्या लयलो केस केलो मनीस स्वामी म्हाका केसा खातीर दुड्डू जामका गे जायत रे दिव्या दिलो स्वाम्यान दुड्डू दिलो स्वामी नेक्स्ट गेले स्वाम्यान देवा मुखार एक प्रसाद दिमका कसं नाही म्हटल्यार केसू ताका गूण जपची तशी स्वाम्यान सांगिन न्याय खंय आसा की थंय जय आस रे ते आमी दिनात न्यायाक कमी प्रसाद दिमचे हांगा म्हळ्यार रे सांगीन तत्व की स्वाम्या वयर केस केलेले मनशांनी निमगुच्यान तगेल कोपुनतीन तगा दान केलेले स्वामी दान नाही मठ अंदुकून दिमचे ना प्रसाद इथे आम्हाला देवाल इतरे देवाल प्रसाद आम्ही घेमचे त्याला आजी ती भावना की नाकी आम्हाला री देवस्थान अंजलरी आम्ही संप्रादने अतिथी की सांगचे जेवण देवाल प्रसाद म्हणून कोणी सांगताय असो सांगेल तत्व तशी वरदेन स्वाम्यान मस्त दान करून धरून मस्त वर संपादन करून दिलेले भाग्य दिलेले सुकृतेन स्वामी कित्या वरदेन स्वाम्यांनी इथे आम्हाला सुदेशान घोड एक चरित्र सान करून सांगला ते आता सोडवा आमकां जाल्यार मस्त वेळ आसतलो आमी ते सोडवा आमच्या वचना ती कित्या वरदेन स्वाम्यान मस्त केले मस्त समाजा बरेपण जामकां स्वाम्यान कोर्नातील विषय ना आयुर्वेदांत आयुर्वेद मेकॅनिक जाल्यार मेकॅनिक मागीर भाशेक ज्योतिषाक शास्त्राक काव्याक सर्वे केले प्रिंटिंग प्रेस वैदिकांक आमगेल वैदिक अशें आसूं का आमगेल पयारी आसूं का आमगेल समाज सर्वे कोण दिले मागीर केदनाय एक म्हणणी आसा आमी सांगचे सम न्हय दुःख जाता सर्पाक दूध पिवेला रे सोरोपूच चापतोल खंयबा सर्पा दूध पिवून जा नाम इत्योर तुम्ही करून घेया आम्ही सांगा ना ते सोडवान मागीर स्वाम्या आलवेर
पुरपूर कोर सोडला स्वाम्याक आणि अंग खई रब्बनाती म्हण स्वामी त्रिचनापळी तो श्रीरंगम म्हण एकड त्रिचनापळ रे कावेरी तेकड श्रीरंगम इतलेंची अळतडी पळतडी थेवजू रब्बिले श्रीरंगम हिंगार ओडे क्षेत्र दक्षिणांतुने भागवतामर्यान प्रख्यात देवी अनंतशाही तो तसल ते क्षेत्रांतू स्वामीचू रब्बिले कोणाक शिष्य स्वीकार करनाती कोण 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 की चमकले कोणे आई सांगिला रे ऐकन मागीर स्वाम्याले पूर्वाश्रम हाडना कृष्ण मारलो कुष्ट म्हणला पण आपेतान ताका तो चमकलो तो कोण म्हळ्यार बोनेन स्वाम्याल पूर्वाश्रमाचे कुटुंबेचे एकड दुखून दत्त तेकड दिलो चेरडू नासीन तांकां ते वेळेर दिलो बोनेन स्वाम्यानी केलें ते वेळेर तागेल नात तुज्या नता पुरुषोत्तम मारलो सगळं तागेल नातू तागेल पोत नारायण मारले पोत पुरुषोत्तम मारलो कोंकणी भाशेक मेरी आदांडिलो मनीस तितलेच तशी कृष्ण मला चमकल स्वाम्याली स्वाम्यान शिष्य स्वीकार कोरका इत्या गोरका रे नाही स्वामी जाम का अरे हे समाजाच्या न्ही मिथले सगळं कोण आमकां दुःख दिलें न्ही आणि आम्ही कसल्याक आनी एक वठूक भिक्ष दिवन ते वठूक त्या दुःख दिवन गा जाय ना हिन स्वाम्यानी वर्देन स्वाम्यानी स्वामी भुवनेन स्वाम्या दिले ना वय भुवनेन स्वाम्यानी शिष्य स्वीकार करून ती रबिल वे ना तुम्ही दिम का जायत रे म्हणा गेलं वे जायत मी काम कर जात पळय थोडेच वच ताणेच कृष्ण मल्यान ऐकल्यानच कोचीन सगळं आसपास असून इत्या ह्यो संस्थान जालें कोचीन संस्थाना संप्रदाय तशी आता आमगेले शिष्य स्वीकारा वेळेर स्वाम्यान तशीच आदेश दिलेलो तशी थंय जातक न्ही पळयना तातूंत दुखून एक जातक काण मागीर वर्देन स्वाम्याला स्वाम्यान हें पुरो म्हण मागीर देवाल हें कोर मागीर स्वाम्या आतां वळी 15 वर्ष के सुखदेन स्वाम्याक स्वामी कशी मिंगला पूर्वाश्रमा सनप्रायेरीची हाव सुकेली मागीर वाड्डेल कोणे म्हण सांगिल्यार अज्जा घरकड हावसुले बापूस ते देवा भट्टा कुटुंबेचे केदनाय स्वाम्यांनी देवाल प्रसाद घेवचे वेंकटपतीलो तो वेंकटपती कोण विजयन स्वाम्यान दिलो देव तो साक्षात सांगून येयलो विश्वासूय तशीच अनुभवूय कशी म्हळ्यार कोणेय निर्माण केलो न्हय तो स्वयंभू विजयनगर साम्राज्य देवतो तशी कारण त्याने आता सांगचे विषय येऊ नाही कशी अशी सांगेन नाही आम्ही तशी तो देव मला विजयन स्वाम्यान दिलेलो तेच देवा निवेद केलेली मडकीची कोची तिकड कशी म्हळ्यार मडकी एक मात्र नाही निवेद करची आता मठांत तुम्ही पळयले नसतना मडकी मात्र नाही ताका संबोध पावन पुरा
दाळी तोय की मागीर 2 नारळां आरंभ दय की पंचपक्व देवाक निवेद करचे तशीच प्रति दिवस देवाक निवेद केलं. मागीर स्वाम्यांनी जायत म्हण सुकृदेन स्वाम्यान जायत म्हण सांगून पूर्वाश्रम मागीर तांकां घेवन कृष्ण मारलो वर्देन स्वाम्यान गेलो. वर्देन स्वाम्या ते वेळेर काही सौख्य ना, एक चूर देहाचेरी सौख्य म्हण सांगीन ना. किती का समज सांगिल्यार चातुर्मास आवल्यार शिष्य स्वीकार करू ना, आपद धर्म म्हणस केलं. आपद धर्म असं केलं नाही करचे नाही, आम्ही आता पुरा आपद धर्म करचे पा. आपद धर्म म्हणून धर्मशास्त्रानं सांगितलं नसतं का. त्यावेळेर दिमच्या ना श्रावण बहुळ चौथीक स्वाम्याक तृचना पडली. इतिया संन्यास दीक्ष दिमका जाले एक नदी तीर जामका नाले क्षेत्र जामका समुद्र तीर जामका म्हणस. मंजेश्वरान तुझी पळया ते समुद्र खंयच वर्देन स्वाम्यान आयलपिंद ओल्ड आयलपिंद ही समुद्र आस बोनेन स्वाम्यान खंयचे चरित्र काळार तशी आसता. सुग्र आमगेल स्वाम्याक आता आमकां काय जालें ती पळय न्ही गंगा तशी जामका म्हणून शास्त्रस. तशी कावेरी न्हंयची तिरारीच श्रावणांत चातुर्मासा वेळ ते वेळेर दीक्ष दिलेली. खंडित स्वाम्याक श्रावणांत दीक्ष दिल्ल्या देखून ते वेळेर चातुर्मास खंडित स्वाम्यान कान आसूं ना. मागीर दीक्ष दिल्ली ते दिवसूच स्वाम्या सौख्य ना. वर्देन स्वाम्याक तेच दिवस देवा पूजा करू प्रारंभ केला. ते वेळेर एक संभव जाले किंपा कसं हिंगल्यार मोठा पुरोहित हिंगल्यार पाणेमंगळूर अवधानी ते अवधानी सांगेन खंय आम्ही केल्यार जाता म्हण वर्देन स्वाम्याली जायत रे. मागीर स्वाम्यान बंटवाळ भटांक कोणाक आपोवन तांगेलकरान सुकृदेन स्वाम्याल दीक्ष दिली. कितें ते दुसरो आश्रम जाल्लो ते दुसरो स्वाम्या पूजा करका जाले. स्वाम्या पूजेनी कळ्ळां कशी मागशी देवा बडमाम सांगून दितलो मोठा पुरो हे आसताय न्हय तांणी सांगून दिवचे आनी स्वाम्यान पूजा करची. तशी पूजा करलेली म्हळ्यार जाल्लेली दिवस देखून स्वाम्याक भकंतर म्हण सौख्य नास. तेंच्यान स्वामी शिष्य स्वीकार जाल्लो. मागीर स्वामी मागीर भायर सोर न्हू वर्देन स्वामीनी सुकृदेन स्वामी बंटवाळ आयले. बंटवाळ आयले किती आयले बंटवाळाक मोठ वस म्हूण मात्र नाही ते एक बाळ म्हणून एक डॉक्टर आशिल्लो. ते वेळेर इंग्लीश डॉक्टर न्ही ना आतां म्हणगीच स्वामी आयुर्वेदीक कळटा ताका ऑपरेशन करका. ते वेळेर स्वामी येयले थंय येयले तांतू मत दीत जाले एक दिवस देवाक आरती वचूं का बंटवाळात. पळया सुकृदेन स्वामी आतां सुदीशान सांगीन आमगेल मठा परंपरा तशीच सुकृदेन स्वाम्यान सुदीन स्वाम्यान बंटवाळांत सूचना देवा पुजे वचूं का. पावस वस्त्र सुकून मेळ्ळी. स्वामी वच्चा सांगला स्वामी वस्त्र सुकनी कौपीन सुकीन हांवें वय कौपीन नसून वच्चा देवा कार्तिक. स्वाम्यांनी सुकृदेन स्वाम्यांनी ते वेळेर कौपीन मात्र आनी दंडू घेवन एक फोट आसा थंय तेन्ना दंडू घेवन बंटवाळ देवा वचून आरती केली. हांगा तशीच ऑपरेशन तो बाळ आसा स्वाम्यान पळयला की ताका और स्वाम्यांनी ऑपरेशन केल्ल्या खंय आतां म्हणजे अनस्थेशियनी ना.
कसनेची स्वाम्यानी एक चूर एक अय्यो म्हणू जावं कसल तसल कसलो एक शब्द कानातील ऑपरेशन केल्या वर्धन स्वामी एक चूर अनस्थेशियना खंचेना यावनु मागीर तें जाल्लें सौख्य जालें मागीर स्वामी तें दुखून हांगा चमकलें तिरुपती चमकलें ते इंतावळ ब्रह्मोत्सव म्हण कोरयात केंपा मठा तर्फेन ब्रह्मोत्सव केलो यजमान जानवर्धन स्वामी एक बोड्ड दिमस कट्टिगा म्हणते कोची तिकडनी तुम्ही पळयलें नत्तांच्या बरो देवान मुखार तेंचेन एक बोड्ड दिमचें बोड्ड मला बोड्ड न्ही तो हनुमंत गरुड तो तें धरचें तशी तिरुपती तुवें आता तेंच्यानी तुमकां मंडळ हांगोळ चमकलेले हांगलतन तांणी वोड वोड तें कोची पळोवन तो एक राशी बोड्ड दिवप आसतानी एक ते कोण कितें तशे बड्डो कोण यजमान जावन वेरी वर्धन स्वामी काही सकल सुखदेव स्वामी कट्टिगा आमगेल स्वाम्यानी केल्या गरडा पूजा आता करू दिना ती एक महिना रब्बून स्वाम्यांनी 1960 आता ते बिल्डिंग आस त्याचे फोटोस स्वाम्यान ते वेळेर आमगेल स्वाम्यांनी गरडा पूजा केली ब्रह्मोत्सव करणे तें जायना रब्बीन आता काय ना न्हू आता जन चढले काल बदलावण जाल्लो तशे स्वाम्यांनी हें जाल्लें कट्टी खातीर स्वाम्यान केलेले मागीर कोच्चीन कशी रे तांगेल दिट्टा मानतूच एक आसा की स्वामियान कितले काळ जाले रे कोच्चीन वचू राबुयात विनंती पत्र हेसरी नाका कोच्ची वचू का जालें तांगेल दिट्टा मानतू आसा उपेन स्वाम्यान करून दिलें स्वाम्यान वच्चा विद्याभ्यासा खातीर ते एक छान जाता सुखदेव स्वाम्याक कोची पेटोवन स्वाम्यान एकडे उत्तर भारता वच तवल वच्चे ना ट्रेनारी स्वाम्यान भारी म्लान सुखदेव स्वामी मला रे ಒಟ್ಟು 15-16 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತೇರಿ होडी अदोलवरक्यान बारी सुगच इत्याग आम कसरे टेन्शन ना कसरे आस जाले वर्धन स्वामी आसता पळोवंक गेमच्याक नाल्यार समाज न्हू गुपसायताने खंडीत इत्याग म्हणा उदाहरण सांगता ती घरांत आन आसूचे ना कितले प्रायशील आसच्या पुरो कितले कुडवान आसच्या पुरो पुत्ताक एक समाधान चांग एक पूत जल म्हणते एक शब्द आजी आडगोरगा नाजल कष्ट इत्या आनस म्हाका एक समाधान हानु गेल्लेल वेळेर कळतं अन्नान मोल कसने तशी कोणे आमकां एक धैर्य जाता वर्धन स्वामी आनी सनप्राई व्हड एक जबाबदारी सुखदेव स्वामी भारी बेजार आरस ती येदोळवरक्यान वर्धन स्वामी आशिल्ले हें वर्धन स्वाम्याक कळ्ळें इतिहास स्वाम्याले द्राक स्वाम्याले रोहिणी नक्षत्र चंद्र उच्चो षष्टेचेर तो शेनी शत्रुस्थानाचेर तो शेनी तुलेर उच्चो एक शत्रून स्वाम्याले राबचे ना उल्लोमचे ना आनी तो येद्रा राबिल्लो मनीस कोण म्हूण वर्धन स्वामी हें करताले ताका मार्क घालून कैद करून सोडताले उणें उल्लोवचें ना तोंड पळयल्या स्वाम्याक कळटा वर्धन स्वामी मागीर सुखदेव स्वाम्यान कोण तिरत किती जालें आमी वेळू जाता वर्धन स्वाम्याक कळ्ळें सानप्राय वर्धन स्वाम्यान वचका जाल्यार नगती ना जाल्यार रैल्वे स्टेशनार चमकलें ट्रेनार चमकलें निमगेन किती जाल्लें तोंड सगळें भावना स्मून म्हान जावना स्मून काय ना स्वामी व्हड जबाबदारी आमी तुमकां देवा दिल्या न्हय त्या देवाचें दुकान पुजा
तो देव जाम काजलन सर्व तुमक दित्ता वर्देन स्वाम्यान ते उत्तर आता सुदिशान रामनवमी दिवस कैसने सौख्य ना आमगेल स्वाम्यान निमगीन आम्ही फुल दोवर कावे उमेदच के स्वामी स्वाम्यानी पूजी केली त्या देवानं स्वाम्याक सर्व विषयांतून रक्षण केले कित्याक नका मी मागीर बुक्कारी ते सांगू गेले री नका तेंजाले स्वामी बाहेर सोन चमकल वर्देन स्वामी एकडे चमकलाय स्वामी कोची मध्येच एक टेलिग्राम आहे सुगृदेन स्वाम्यानी ओगी बाहेर सोन बॉम्बे तेमका माळकेश्वराक स्वाम्यान पंपची पुढेची वर्देन स्वामी मुक्त जल वृंदावन जल केदनाई स्वाम्याक वर्देन स्वाम्याने पुण्यतिथी दिवसू नाळ दवर पाय पुढचे ते वळेरी सुगृदेन स्वाम्यान केदनाय इत्या आमगेल गुरून मुक्त जल वेळे आम्ही लागी नासिन नवे हेच मन सुगृदेन स्वाम्याने आमगेल स्वाम्या लागी दवरून घेतलो केदनाय आमक तेंजाले आमगेल शिष्यांज आमच्या ना तशी कित्या मुक्त जलाल तर सांगी ना मुक्त जमची दिवस कशी मिंगला रे स्वाम्यान पूजी करची मागीर तुम्ही करा मिंगिना वैशाख पुनवेक लास्ट मठाचे वैशाख पुनव मठा स्टाफा लेकान स्वाम्यान मळीर तुकून सकल येलेल ते दिवस कोचीन स्वाम्याल बंगलाव म्हणसनात ना रे ते बंगलावान दुकून सकल येवनो पाद पूजी घेवन मागीर चमकल मागीर सक वैरी मागीर सगळो ज्येष्ठ जलो ना मागीर आषाढ कळतो तुका 15 दिवस लास्ट पाद पूजी घेतली आम गेली स्वाम्याली एक गावांत पाद पूजी झालेली सुगृदेन स्वाम्याक आणि आमगेल स्वाम्यान अनेक पाद पूजेले केले तिमला कोटेश्वरा कोटेश्वरच्या निमगीन खै आमगेल स्वाम्याल वचून सुगृदेन स्वाम्याल पाद पूजी करताय वय करया जाल्यार शी जायना एक पवन काणीक दवर का अशी नाही न्हय स्वाम्यान करची न्हय जायत मनाक गेलो जायत पादपूजी जाल्ली स्वाम्यान केली तेची गांवांत स्वाम्याक आम्ही केल्या पादपूजा ते खूब गांव आनी खंयचे गांवाना येयल्यान आमकां उडगास ते खातीर आमी सांगीन ना तशी लास्ट पादपूजा केलेली आमगेले स्वाम्यांनी केदनाय पूजे वचके स्वाम्यान हांगा पूजे म्हणचे सुगृदेन स्वाम्यांनी स्वाम्यान ते स्टार्ट करचे आनी प्रारंभ मंगल जमचन हांगाय म्हणचे मागीर तीर्थ घेवन येतले स्वामी गुरुपौर्णिमा दिवस येयले तीर्थ घेवन येयले केदनाय स्वाम्यान निमचिके आमगेले स्वामी सुगृदेन स्वाम्यान पुरा जाणां निमचिके निमगीन के आज तुम्ही आमकां दिमका तीर्थ जायत स्वाम्यान दिले आनी स्वाम्याक सुगृदेन स्वाम्यानी स्वाम्या दिले आनी लागीं आसी तांकां पुरा जालें म्हळ्यार स्वाम्याक सौख्य ना म्हूण न्हय पुरा जाणां दिल्या जालें आंगार तिलो कोरका एक तिलो करता आंगार तिलो स्वाम्याक मनाची के भई जालें की कसर भये केलें की आमकां करू वय दुसऱ्याक स्वाम्याक वर सोडका केलें काय तिला केलें काय स्वाम्यान केलें तिला केलें केलें कन्नडेन पळयना सुगृदेन स्वाम्यान मागीर आमगेले स्वाम्यान निमगीन केश जाला तुम्ही केल्यान खंयचे वायट जमचे म्हूण आसवे तशी स्वाम्यांनी आमी सांगून येयले न्ही स्वाम्याक मन ना तशी प्रत्येक पुण्यतिथी दिवस जाल्यार वर्देन स्वाम्याले स्वामी नाल दवरचे ना इत्या हें करताले आनी स्वाम्याक कशी म्हूण सुगृदेन स्वाम्याक वर्देन स्वाम्यान स्वप्न पडला रस्मू कुडले माळकेश्वरा भायर सोन वताले मागीर वापास स्वप्न पडका थंय दुखून भायर सोरका जाल्यार
एक पण ते तिच्या चातुर्मास फिक्स झाला चातुर्मास लाग गिल्याला स्वप्न बना मागिरी पुरा चातुर्मासो चेंज वाळकेश्वरा स्वामी मुक्त जानते चमकल नव वर्देन स्वामी तवल माइनर पळया अंग गुरु मुक्त जल्लाती सांगेन मु सोरप्पान गाणी मुक्त जल्ला स्वाम्याल वेर केस सुखदेन स्वाम्याल कसन केस मठाज विषय स्वाम्यान करू ना कारण की ते स्वामी मायनर मायनर तो पण कसने करू ना सगळं मोठो मठात मूलगेणीची जागो पुरा बंद स्वाम्यान वाळकेश्वरा मोठू अस स्वामी चलका ब्रांच मठ अस ते चोलका पूरा बंद वाळकेश्वरा रपचाक स्वाम्यान कूड स्वाम्यान देवा कूड स्वाम्यान रणपा कूड तीन मात्र वप्पन बाकी पूरा बिग देवळेरी मठ आसिल्ले नारायण कोणकी म्हणून असिन खै तनी पूरा तेगे नाव तनी पूरा वचुनो एक एकड वचून मोडचोल का रीण गेंचे दुड दिया 18 वर्ष जमचेना स्वाम्या ग्रीन 1 लाख रुपया स्वाम्यान रायस दिला केला देवस्थानाक आमका हेंजा आमका तुम्ही पेटोवन दिया ती मागीर आमी दिता ती जाले एदन मध्ये मोठा सामान पेटोवचे कोलस वाळकेश्वरात निग्रहानुग्रह शक्ती थगेल सामान तान सामान देना कारण कित्ते फस्ट दुड्वाडी मागीर दिता जायत दुड्ड दिलो तागेल दुड्ड दिलो उडला केद केल ते सुद्धा राती तागेल अंगडी उज्जो मग रेलो हमेल क्षमा बट वापस में गेले सामान घेऊन का हमेल जायना सगळे बंद मग स्वाम्याक 18 वर्ष जाल्ल्या नंतरच नवे पुरा मुलगेणीची लिसाचे पुरा आयले पुरा जाणां दिमका आसिल सर्वे दिन जाम मागीर वरलल दुडवान केलोल त मठान बंगरा गरुड कित्या कोच्चीन तस आमगेल देवाके जाम काम तेच खातीर तसर एक प्रीतीन केलोल दुखून त स्वाम्यान पुण्यतिथी जलेल दिवसो गरडा पूज मठान करची जाले मागीर स्वामी वाळकेश्वरातून काशी वचून व्याकरण इतिहासाक अध्ययन केले मागीर स्वामी भायर सोरनो मागीर वापस बंटवाळ आयले बंटवाळ पुनः प्रतिष्ठे खातीर 1918 मागीर आयले मागीर शूर जाले केस म्हळ्यार केसच मागशी केस कसन केस म्हळ्यार जातीन तुमून भायर घालका तसन करतात धर्मा विरुद्ध चलतात जाल्ले भायर सोर केरळान चमकले 8 वर्ष आले की ती असेल थंय मागीर थंय उतलगीरपूर जाले 5 की 6 वर्ष जाले समजाले मागीर हांगा वचून राबिले रामेश्वरमा मागीर मुलकी दर्शना सांगचे स्वामी आपोवनाडा स्वाम्यान ना म्हणचे ऐलारी जाती प्रकरण येता आजी सांगूच्या ना आम्ही मात्र दुसऱ्यान सांगूयात जाले मागीर मंगळूरच्या हांगेन मागीर स्वामी येयले
स्वाम्यान कंडिशन गेले कोणाही जाती प्रकरण घे नम गेले चाना स्वाम्याल जीवन मिळाली सम सांगला दुःखमयच ज्याला कोणाक दाखवून घेणी मागीर सुख जाल्यान केदा ना आमगेल स्वाम्याल शिष्य स्वीकार जाल्या नंतर आमगेल स्वाम्याक तार नाम संवत्सरां शिष्य स्वीकार जालो किते कोण की जाता पळेन सुखदेव स्वाम्याने स्वामी कस कसन की तारण कसन कोण तारण करची म्हूण कळा कष्ट आणि एकले आता केले ताण सांगीन की स्वामी एजोळ वरक्यान कसन कष्ट येयल्या की तान तू दुखून पुरा तारण धाडचे स्वाम्यान दीक्षा जल्ली आमगेल स्वाम्यान लाग यास मिगला रे सुकृतेन स्वाम्या भारी खुशी दीक्षा मुळकी जल्ली फस्ट पेटोन दिलो गांव बेंगळूर आम्ही पेरी सांगिन खैरा बनी तेवळे रे मुळकी दुखून जाल्ले फस्ट गांव मंगिला रे बेंगळूरच एम उमासे दिवस केम बा बेंगळूराक एम काम साम्यान सांगीन की नक्काम गेल स्वाम्यानी ये नक्का आई उम्मास कसं नाही केलं रे नक्काम जाम का स्वामी स्वाम्यानी बंटवाळाक स्वीकरण असके तर वच्चे ना ताजे पुढेची स्वाम्यान वचका म्हणजे स्वाम्या भय्य वरदेन स्वाम्या कशी असेल सुकृदेन स्वामी तशीच एम का नमॅम ते तू सोप्प नाही पडलं स्वाम्या कसन मला वरदेन स्वाम्यान सोप्प तेकड असकेम पा वरदेन स्वामी निदेन असे मागीर रे पायेन चिरड स्वाम्यान पळेल की आमगेल स्वाम्यानी वचून निमगीन खंय पाय चिरडीत वाय जायत पाय चिरडील खंय सुकृदेन स्वामी आमगेल स्वाम्यान वरदेन स्वाम्यान जाल्या पटकन उठायले तवळी बाग गेला आमगेल स्वामी पळोवन छानी वर सुकृदेन स्वामी निद्देय वचून सांगेन अशें जांग जाता हें जालें आनी आंगेमची म्हण जालें स्वाम्यान निमगीन स्वामी आमकां एक स्वाम्यान एक फोटो दिमका केन्ना आमगेल देवाक उडान आमगेल देवाक उडान हांगा दवरूं आनी वरदेन स्वाम्यान सुकृदेन स्वाम्यान सांगीन जायत म्हण एक फोटो दिलो तशीच कितें म्हणल्यार देवाक दिलो वेदव्यासाक आमगेल मठान तूं सकल आतां सुदीशान सकल वेदव्यास तो वेदव्यासू म्हणल्यार शिष्याल वेदव्यासू शिष्यान विद्याभ्यासा वेळेर चमकलेले वेळेर आराधन करचें देव तो फस्ट विजयन स्वाम्यांनी आमकां दिमचें ना आशिल्लो सुरीन स्वाम्यान दिले नासच्या पुरो विजयन स्वाम्यांनी ताम्रशासंतांनी दिले नासच्या पुरो विजयन स्वाम्यांनी दिलो देव तो आराधन तो घेवन येयले फोटो तर भायर सरचेना बंटवाळा आयले थंय निजाल्ले थंय दुखून मागीर चिकमंगळूर आयले चिकमंगळूर आयमचेन ते वेळेर कार घाटी जेवन आमकां दिसता चरमाडी घाटी नांचून विंगड दान एमचेना टायर पंचर मुखार एक जाले समजले की मुखार येयली की थोडे मुखार गेली वापास थोडे किलोमीटर गेले थंय पंचर आज नाक करे आमकां कसं कोरी हांगा रबिया ना स्वामी पुरा जाणे राखून रबिला थंय आजी स्वाम्यान आमकां आसूचे 20 घर 20 जरी ना आमकां दिसता एक 10 की 15 घर जाले येयले पावले केदाना ते टायर केदान समजले ना म्हणल्यार उम्मा सोडले नंतर हांगा पावले एक ना पुरा वचून घरांनी दिले तशी मागीर हांगा येयलेले मागीर हांगा दुखून हांगा विद्याभ्यास केलो तवळीत ते स्वाम्यांनी सुकृदेन स्वाम्यांनी आमगेल स्वाम्याक 80 रुपये पेटोवन दिवचे 250 रुपीज ते 250 रुपीजान सगळोच चोलका माट्राल शंबोळू स्टाफाल शंबोळू भाडे मागीर ते विश्वेश्वरपुरमान मागीर वरल्यान पुरा वेवस्था चोलका पूण येतात काणीक दवरतात स्वाम्यांनी ती करचे
ती काणी कडदल नी का सुखदेव स्वाम्याला फोट असतं त्याच्या मागशी वाटतं तेवले स्वाम्यानी नेल्लूर राईस नंबर 1 आता कसं बसमती आता आणि त्याचे वैर असं की ना की आम्ही गोत ना कळव बसमत तेवले इंडिया नंबर 1 तांदूळ मिळाले रे नेल्लूर राईस के आता असं आता काय ना स्वामी म्हणता आलत आम्ही निमित्त एक नेल्लूर राईस पळवून का रेम का काय ना स्वामी कसं नाही ना इतकं मला सहज किती बाप त्या राईस नेल्लूर राईस सारखे स्वाम्यान पुरा करची जाल्ले खंय की हें जाम का म्हणत की दुडू स्वाम्यान ते फोटो मागशी दवरलेले आसा वचून काडचे घेतना ही ग्रुप पयसरी तंतून पणी कित्या सुखदेव स्वामी दुडवान मस्त कष्ट बघितले आता सुदेशान सांगितलं वरतो तो की स्वाम्यान सांगितलं सुखदेव स्वाम्याला मन ना आणतो एक असे ना आम्ही दुडवान कष्ट भोगला ते कष्ट मेला होड कष्ट चला सुख आमगेल शिष्यांक तेंच्या नाम तेदुकून आमगेल स्वाम्याक ते कष्ट खंडित येनी स्वाम्यान सांगचे आणि मुखार ये पिळये के ना इतिहास सुखदेव स्वाम्याने खंडित ते उत्तर खंडित म्हळ्यार रे आमकां काय जाल्यार अनुभूती आशिल्लें उत्तर तें असो सुखदेव स्वाम्याले विशेष अनुग्रह ते स्वाम्यांनी मागीर हांगा दुखून स्वामी हुबळी गेले मागीर विद्याभ्यास मागीर कसं जालें स्वाम्याचेर प्रिती म्हळ्यार स्वामी मागीर कारकळ आयले केदनाय पत्र भेटोवंका एक दिवस इतकी चेकले आनी ते पोस्टा मेळूं जायनी तागेली तिकी मिस्टेक पावनी सुखदेव स्वाम्यान दोन्ही पत्र स्वाम्यान काय ना आम्ही सौख्यस म्हण बरोवंका आमी काय गोत ना मागीर आमी बरोवनचे आसिना पत्र बरोवन गेले नंतर आमी काय गोत ना लास्ट स्वामी आमी हें बरयलें हांवें तेंची केस केले क्षमापण कोरका स्वाम्यान तेंची बरोवनचे आसिना खेपा आमी काय गोत ना असो तशी सुखदेव स्वाम्याला आज विशेष पुण्यतिथी तशीच आज स्वाम्याने खंयचे प्रसाद दिला की तो शाश्वत आमी तावळी सांगितली ते म्हळ्यार मुल्की दर्शनांत एक मनीस येयलो सांकाळींक आनालो ताका कसन करची म्हूण ना सुखदेव स्वाम्याले जपाचे ते तीर्थ न्हय तर्पण केलें न्हय तें ताका दी कूण जत्ता म्हूण कूण जल्ला तसन स्वाम्याले पुण्यतिथी आज विशेष जावन मठांत आचरण केल्या मठा म्हणून मात्र नाही मठ मंदिरा सर्वांकडे आचरण केल्या स्वाम्याला दय जामका म्हणून खंयचे रुपार समाजाच्या आनी आज जाल्यारी आमगेले मालगड्यान जाल्यारी कित्या सगळेंक कोच्ची दवळ घेवन दिलें स्वाम्यांनी स्वाम्याक तर रायान स्वाम्याक दिलें जनपदा न्हय नेक्स्ट इयर इते म्हळ्यार स्वाम्यान आज दुखून प्रारंभ जाले 75 74 जाले 75 स्टार्ट जाले 75 कंप्लीट द नेक्स्ट इयर 75th अमृत महोत्सव स्वाम्यान मुक्त जावन मात्र कोच्चीन तो दवळ मेळ न्हू अमृत महोत्सवी स्वाम्यान घेवन दिले ना जाल्यार आज जाल्यार आमकां कोच्ची दवळ आमगेले हाता ना खंयचेंची हे खंयचे मुजराई इलाखे म्हूण बरोवन सोडयात मनाक गेलो तशी 75 वर्ष जाल्या स्वाम्यान मुक्त जावन विशेष जावन आमगेले मनांत कितें आमी मस्त चुकल्यात सांगू चमकल्यार आनी केस मस्त म्हळ्यार मस्त चुकल्यात विशेष स्वाम्याले अनुग्रह समाजा मेळका आमगेले मनांत अशीच पेरी आमगेले मनांत एक संकल्प कितें हे वर्सा स्वाम्याले 1 वर्ष स्वाम्याले पर्यंत कितें स्वाम्यान मुक्त जालेले बहुळ पडव्याक अथवा स्वाम्यान नक्षत्र म्हळ्यार पूर्वाषाढा आमगेले एक संकल्प इतें म्हळ्यार खंयचेच आमगेले मठान जावं संस्थानांक कोरका म्हण आमकां कसं न्हय म्हळ्यार ते विशेष जावन स्वाम्याले एक आराधना कित्याक आमी चुकल्यात खंयचे रुपार आमी चुकले नासलेले स्वाम्यान क्षमापण करून समाजा उद्धार कोरका 1 वर्ष पर्यंत आराधन कोरका ताका जाल्यार आज प्रारंभ आमी केला देवान विशेष जावन निर्विघ्नान आनी स्वाम्याल दयेन स्वाम्याल म्हूण मात्र न्हय सर्वे गुरू परंपरेल दयेन
आम्ही खंयचे रुपारी चुकलेलेस की तांतूं दुखून मुक्ती जावन विशेष जावन समाजाक सर्व विशयांतूय बरेपण समाजाक बरेपण म्हळ्यार कसं प्रधान धर्मा विशयान बरेपण आसक्ती आनी तांतूं प्रीती ताच्यान आमकां देव धर्म केल्यार सर्व विशयांनी रक्षण करता बरेपण करता तशी सर्व विशयांतूय बरेपण जेलरी धर्मा मार्गान चोल सर्व विशयांतूय देवान रक्षण करचें तशी देवान अनुग्रह करता म्हूण व्यास रघुपती नरसिंहाली तशीच विशेष जन आराधन केल्या स्वाम्याल महाचैतन्यां कडेन तशी मुख्य प्राणान ते मुख्य प्राणानय स्वाम्याल महाचैतन्यान अनुग्रह करून सर्व विशयांतूय समाजाक बरेपण करून दिमका म्हूण देवाली स्वाम्याली प्रार्थना करून रबयतात. करामि चिंतन स्मरण करारे प्रतीक्षणोक्षण करारे मनातु चरण संपूर्ण तरणोपाय करे तरणोपाय करे तरणोपाय करे. सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे. श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे. श्रीपुराचे परम सात्विक भूसुरवंद्य रे भाग्यदायक गो श्रीपुराचे परम सात्विक भूसुरवंद्य रे भाग्यदायक व्यास रघुपतीले चरण सेवक व्यास रघुपतीले चरण सेवक काशी मठाधीप सरळतात्विक काशी मठाधीप सरळतात्विक निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निश्चलमति वैष्णव धर्माचे निश्चलमति वैष्णव धर्माचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र सन्यासी वरेण्य शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र सन्यासी वरेण्य रमा रमण हरि मूल नारायणांक रमा रमण हरि मूल
कोर्चे मनातू निवांत ध्यानादी कोर्चे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे नाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्य पोषणं यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र सद्गुरून् वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र सद्गुरून् वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र सद्गुरून्